आमच्या जुगारा कडेन वचपाक जायना हे सांग्यार खूप अत्यंत गरजेचे आसा. म्हाका जाय स्पेसिफीक आन्सर फ्रॉम दी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स. बाटी पंचायती भितर आमकां लँड एक्विजिशन मनी वॉज डेपॉझिटेड. आतां डेपॉझिटेड केले नंतर ताच्या फुडलो कितें प्रक्रिया जावपाक जाय ती इस्टिमेट जावपाक जाय. वाडे कुर्डी म्हणटे 23/11/2006 आमी हे केल्ले आसा. ती अजून पर्यंत प्रोग्रेस काय ना. नेतुर्ले भागानूय तशेंच जाल्ले आसा. गेले वर्सभर ती फायल पेंडिंग आसा. कोण तरी एकटो येता आनी ग्रावंडाचेर सांगता की तूं तें हाडाय नाका फाल्यांच्यान करनाका म्हणून वचपाक येता काय कितें. जर ग्रावंड आमच्या पोझिशनान आसा एक्विजिशन जाल्लें आसा जाल्यार ती एक पोलीस कंप्लेन जावपाक ती काम कोमेस जावपाक जाय. फक्त निमित्ता धरून जर रावले जर जाय जाल्यार जावचें ना. स्पीकर सर आमचे बाकीचे उगे ग्रावंडारय हांव सांगता बरे तरेन काम चल्लेलें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर प्रश्न हय म्हाका हेच जाय की ते स्पेसिफीक टायम लिमिटा भितर तुमी घेतले. म्हाका एक बाटी हो जो ग्रावंड आसा तो बाटी ग्रावंड किंवा वाडे ग्रावंड आनी नेतुर्ले ग्रावंड ज्या जाग्यार तुमचे कडेन पोझिशनां आसा तेन्ना एक्चुअल काम कितले बेगीन कोमेस जातले आनी कितले पर्यंत ते काबार जातले. स्पीकर सर ऑनरेबल एमएलएन जे आसा संबंध सांगे मतदारसंघा संदर्भातली जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताजी चिंता व्यक्त केल्ली आसा. पण हांव डिमांडावाचे संबंध गोंयच्या एकंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भात म्हाकाय चिंता जाल्ली आसा की अशा स्थितीक आमचें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फुडें वचपाक शकना. त्यामुळे सांगे मतदारसंघा संदर्भात पळयलें किंवा काणकोण बाकी केप्याच्या बाबतींत पळयलें जर जायत तर स्पीकर सर अनेक टॅलंटेड स्पोर्ट्समॅन की विदाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळनासतना सुद्दां वयर पावले आसा परत. त्यामुळे जर आमी अदीक तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की स्पोर्ट्स टॅलंट जे सांगे केपें भागांतल्यान जे आसा ताका योग्य दिशा दाखोवन आमी ती मेडल मेळोवपाक शकतले. त्या दृश्टिकोनान सरकारान की सांगेचो जो उग्यांचो जो आसा न्ही मेजर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो ताजें काम चालू आसा. सादारणसर 2 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तो आनी तो पयलीं हांव अशें दिता तुमकां की तात्काळ ती सुविधा आसा तुमकां फुडल्या एक कांय पिरियडा भितर हांव तुमकां दितां की आमी फुडें केन्ना तरी बसून बाबा ताजें फास्ट स्पीड अप जावपा दृश्टिकोनान कितें करुया तें आमी त्या हिशोबान तुमकां दिता. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो सांगे एकंदर मतदारसंघ आसा तो खूब स्कॅटर्ड मतदारसंघ आसा. त्यामुळे केवळ सांगेची किंवा सांगे उगेच जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो डेव्हलप केलो म्हणून नेत्रावळीच्या स्पोर्ट्स पर्सनाक ती फॅसिलिटी मेळटली अशें ना. त्या संदर्भात म्हाकाय चिंता आसा. हांव म्हाका तें उत्तर मेळ्ळें. त्यामुळे भाटीचे जो जिल्ह्यान अवॉर्ड जाल्लो आसा केल्ले पयशे फारीक केल्ले आसा आनी अजुनूय तें ताजें प्रोसेस सुरू जालें ना. म्हणजे हांव एमएलएक हांव सांगपाक सोदतां की हाजें काम आसा न्ही इमिडिएट आमी बसुया आनी तात्काळ सुरू जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फेज वायज कशा तरेन जातलें ताजोय विचार आमी करुया. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो वाडे कुर्डीचो जो ग्रावंड आसा की तो जवळ जवळ म्हाका दिसता 2004 ताजे की वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्यान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्यान डायवर्ट केल्लो पण आज मेरेन तिजें काम थंय सुरू जाल्लें ना. त्यामुळे आमी द PWD किंवा कन्सर्न आमचे आर्किटेक्चर बाकी सगळे आसा की ताका व्हरून आमी तात्काळ आमी ताजें काम सुरू करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न सुरू करुया. तिसरो जो नेत्रावळीच्या ग्रावंडा संदर्भात जो तुमी प्रस्ताव दिल्लो आसा ते अत्यंत म्हाका खबर आसा की नेत्रावळीचे लोक अत्यंत दुर्गम भागांतले ती फॅसिलिटी प्रोवायड जावपाक जाय. अनेक वेळाचे त्या स्पोर्ट्स ग्रावंडाचे हांव स्वताक एक्टिविटी घेता आसतना पळयला म्हाकाय फील दिसता की हो ग्रावंड जावपाक जाय. म्हजें आजूय मत आसा की तो ग्रावंड ताबडतोब जावपाक जाय. जे टेंडर जे बुशीस कट करपा खातीर दिल्लें थंय थोडोसो प्रॉब्लेम जाला आसा पण तो प्रॉब्लेम आसा म्हणून आमी सोडूना की ती जमीन आसा पोजिशनाक आमची आसा आमी एक्वायर केल्ली आसा. मात त्या जमनीचेर सुदारणां हांगा की बेगीन हांगा काम सुरू जातलें ह्या दृश्टिकोनान पावलो करया. आनी दुसरो तुमी कावरे पिल्लाच्या संदर्भात आसा अजून तुमी प्रपोजल आमचे कडेन दिलें गेलें ना. म्हाका दिसता की अशा तरेचे जे कांय मेजर जे ग्रावंड आसा किंवा नेत्रावळीचो वाडे भाटी कुर्टीचो हाजेर एक आमी बसून तात्काळ बाबा ताजेर एक प्रोसिजर सुरू जातले. काय खबर आसा की फाटल्या गव्हर्मेंटाचे कशें निश्काळजीपणां केवळ तुमच्याच मतदारसंघात जालें अशें न्ही म्हज्याय काणकोण मतदारसंघात जाल्लें आसा. अशा दुर्गम भागात सगळ्याच म्हळ्यार ऑपोजिशनाच्या मतदारसंघाक जी स्थिती जाल्ली आसा की तशी कृपया करून ह्या वेळाचेर आमी जावपाक दिवची ना की आमी सबंद गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भात आमकां आमी सिरियस विचार केल्लो आसा त्या दृश्टिकोनान आमी स्टेप्स उखलतले. म्हाका एक ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिल्लें तातूंत भितर कावरे पिल्ला हो भाग म्हाका दिसता 1992 म्हाका हांव स्वताक पंचायत मेंबर आशिल्लो आनी तेन्ना
ते कितें तरी कलर चेंज करताले ग्रीन टू येलो हे सगळं प्रोसिजर जाल्लो आसा म्हाका दिसता ह्या 10 वर्सांक ताजो फॉलोअप जाला ना तुमी मुद्दाम काडून पळयात खंय तरी आसतलें हातूंत भितर हें गरजेचें आसा जे पळय आमी पाजीमोळ उगे हांगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घेता आमकां खंयच स्विमींग पुलाची वेवस्था ना आयज सांग्या वेल्यान 30-30 किलोमिटरा वेल्यान केपें येतात एक स्विमींग पुलाचे जर खंय जाता एडिशनल लँड बी घेवन बरे तरेन व्हडलो ग्रावंड आसा एक जॉगिंग ट्रॅक जर घालो जर जायत आमी एक हायमास्ट थंय एक सायडीन बसयल्लो आसा दोन सायडीन आनी एक दोन हायमास्ट बसयले जर जायत रातच्या लोकांक फिरपाक किंवा जॉगिंग किंवा वॉकिंग ट्रॅक आसा तो एक थोडे तुमी करपाक जाय अशी म्हजी इच्छा आसा तशीच जे मलकर्णे गांवां भितर तुमी प्लीज नोट करून घेयात मलकर्णे गांवां भितर जो एसएजीचो ग्रावंड आसा थंय एक जिमनेजियम आनीक थंय बरे प्रमाणान एक हॉल असो जावपाक जाय ज्या जाग्यार इंडोर सादारण गेम्स खेळपाक मेळपाक जाय इतकेच स्पीकर सर की ऑनरेबल एमएलएन एक स्विमींग पुला संदर्भांतलो विशय ताणें काडिल्लो आसा की हालींच आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आतां घेतकच की जशी स्विमींग पुलाची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें सबंद गोंयांत तशें ना एक सादारण जे 5-6 ठिकाणी आसा आमी ठरयलें आसा किमान सगळ्या मतदारसंघां मध्ये एक तरी एक स्विमींग पूल आसचो हें आमचें धोरण आसा त्यामुळे स्वाभाविक आसा त्या धोरणामध्ये तुमचोय आस्पाव जातलो आनी त्याच ठिकाणांतल्यान तुमी दुसरें सांगलें की जिमा संदर्भांतलो जिम सुद्दां तो आमी विचार करतले की प्रत्येक विलेज पंचायत लेवलाचेर फुडल्या 5 वर्सांच्या कालावधीक आमकां एक तरी जिम आमकां सेटअप करपाक जाय की जेणे करून स्पोर्ट्स कल्चर किंवा व्यायामाचें म्हत्व सबंद सगळ्या गांवांनी कळचें त्याच ठिकाणी आमी पावल उखलतले शेवटचें सजेशन म्हणजे पयलीं एक सजेस्ट केल्लें तुमी एक 2-3 तरेच्यो क्रायटेरिया घेवन जाग्याच्या प्रमाणे एकच सेटअप करपाचो त्या गांवां भितर जर प्रत्येक पंचायतीन आसा जर जायत ग्रावंड कितलो ताच्या भायर जिम कितले जावं इक्विपमेंट्स कितें आनी ताका इंडोर फॅसिलिटीज कितें हें जर एका बरोबर सेटअप केलें जर जायत आनी ताजे एस्टिमेट बी सगळें केलें जर जायत जाल्यार फट करून तुमकां हें सगळ्याक प्रत्येक गेल्ल्या त्या ठिकाणाचेर तुमकां हें सगळें करचें पडचें ना असो एक सेटअप करचो अशी म्हणजे मागणी आसा स्पीकर सर अत्यंत महत्वाची गोष्ट की आमी सरकार येतकच की एक युनिव्हर्सिटीची टीम धाडून सबंद गोंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा स्पोर्ट्साचें कशा तरेचें आसा हाचो एक आढावो आमकां फुडल्या एक 5-10 दिसांनी मेळटलो आनी त्या नुसार तुमकां प्रत्येक आमदाराक विश्वासांत घेवन तुमच्या भागांक कशा तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाक त्याच ठिकाणी एक चर्चा जातली आनी त्याच ठिकाणांतल्यान फेज वायज जे आसा न्ही कशा तरेन आमी फुडल्या 5 वर्सां मदेन की सबंद स्पोर्ट्साचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकतले ह्या संदर्भांत तो विशय आमी करुया आनी त्यामुळे तुमकां सगळ्या विश्वासांत घेवनूच फुडें वतलें श्री प्रमोद सावंत स्पोर्ट्स रिलेटेड आशिल्लो तुमी जेन्ना सबंद गोंयचो सगळ्या मतदारसंघांनी स्पोर्ट्स ग्राउंड दिवपाचे विचार केला सगळ्या पंचायत लेवलाचेरय बट ह्यान पयलीं एक 8 ते 7-8 वर्सां प्रत्येक कडेन स्पोर्ट्स कोच आसात जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसात आनी जे फाल्यां कितलीशींच वर्सां जालीं भुरग्याक खेळाचे गायडन्स दितात वेवस्थीत रित्या खेळयता फाटल्या सरकारान तांकां लेटरां दितना दिली 22 तारखेक 23 तारखेक नाल्यार 24 तारखेक जो सांग्याच्या बाबतीन आसा सांग्याच्या बाबतीत सुद्दां कोच आसतलो सांग्यारूय कोच आसतलो कोचा बाबतीत हो प्रश्न जो आसा जे कोच एक्चुअली जे खेळयतात भुरग्यांक जे शिकयतात भुरग्यांक त्या कोचांचो प्रश्न आसा कित्याक जे 8 वर्सां जाली जे खेळयतात ते अजूनय कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसा कारण तेंच्यांनी 15 वर्सां मलेरियावाल्यांक दिवंक नाशिल्ले मुख्यमंत्र्यान दिले सांग्या वयले कोच आसतले आनी तेंच्यांनी लेटरां दितना तांकां 22 तारखेक दिल्या त्या खातीर ह्या कोचांक न्याय मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर हांगा जो ऑनरेबल एमएलएन जो सांग्याच्या एमएलएन जो प्रश्न विचारला केवळ सांग्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा कोचाचो प्रश्न येना आनी हांगा तो साखळीचो किंवा बाकीचो प्रश्न येना साखळीचो प्रश्न विचारूंक ना सांग्या म्हाका ऑनरेबल एमएलएन सेपरेट प्रश्न केन्ना तरी विचारचो आनी ताचे आन्सर हांव तुमकां दिता वेवस्थीत फुडलो प्रश्न श्री प्रताप सिंग राणे Sir, I would like to take 5A. उत्तर छापील सभापती महाशय हे बालरथ जे आसात ताका सर्क्युलर जो लायला हालींचो 25/5 बरो आसा The scheme makes government recognize aided secondary and higher secondary schools and special schools eligible for benefit of the children irrespective of class, creed, caste, religion, language. Children are children and all must benefit, especially for education. आता तुम्ही बालरथ ही स्कीम बरी आसा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची सुरू केल्ली
पण आता ट्रान्झिशन एज्युकेशन काकडे तुम्ही नव्या डिपार्टमेंटाकडे दिली, परंतु अजून पैसे आयले ना. शाळा चलयतात तेन्ना ह्या स्किमीचो फायदो त्या शाळांक अजूनय मेळोंक जाय. म्हणजे दिवपाक मातसो उशीर जाल्लो आसा तेन्ना तांकां आपल्या पयशासून चलोवची पडटा, खर्च सगळो आपल्या पयशासून करचो पडटा. तेन्ना गव्हर्मेंटान जाता इतले बेगीन तेचेर उपयोजन करपाचें. स्पीकर सर, स्कीम एज्युकेशन डिपार्टमेंटान घेवपा फाटल्यान कारण अशें आशिल्लें की ल्हान भुरग्याच्या मनाचेर म्हाका दिसता चुकीचे काही इम्पॅक्ट जावपाक लागले. म्हणजे एका म्हाका तक्रार आयली की तूं ओबीसी आसा जाल्यार बसीन यो. म्हाका एक समजना, भुरगो 5 वर्साचो 7 वर्साचो 8 वर्साचो भुरगो 5 किलोमिटर समजा चलता जाल्यार तो जनरल कॅटेगरी असलो, ओबीसी असलो, एससी असलो, एसटी असलो, ताका त्रास तितलोच जातलो. ताका त्रास जाता म्हणून आमी ही स्कीम एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर केली. भुरग्यां कडेन ही डिस्क्रिमिनेशन नाका म्हणून. कल्पना बरी आशिल्ली, ओरिजिनल आयडिया बरी आशिल्ली, पण हें डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलें. त्यामुळे आता सगळ्या शाळांक मेळटा ती, सगळ्या शाळांनी अजून घेवन ना. दुसरो भाग ताचो जो आसा तो ज्यांच्यांनी घेतल्या तांकां मेंटेनन्स जे मेळूंक जाय ते जून आनी जुलय म्हयन्यान मेळून ना. 15 ऑगस्टा पयलीं तांचे 2 म्हयन्याचे एरियर्स प्लस ऑगस्टाचे मेळटले. कारण स्कीम ट्रान्सफर करतकच ती आमच्या हातून इंटिग्रेट करपाक आमकां एक थोडे आनीक 8 दीस लागतले. तातूंतल्यान म्हणजे इट इज माय एश्युरन्स दॅट बाय 15th ऑगस्ट आवर इंटिग्रेटेड स्कीम विल बी सर्क्युलेटेड टू द डिपार्टमेंट. आय नो 2 months वी हॅड रिक्वेस्टेड देम 2 महिने मातशे कळ काडून तुमी सोसून घ्या म्हणून. पयशे मेळटले म्हणजे टेम्पररी तेंच्यांनी आपल्या हातलो खर्च केला तांकां रिइम्बर्समेंट सगळें मेळटलें, ताजे बद्दल शंका ना. पण सादारण कारण कितें जाला, प्रॉब्लेम भितर गेला. नवीन हें करता आसतना आनीक विशय आला, कितल्यो बशी दिवपाच्यो, कोणाक कितें पॅरामिटर, ते पॅरामिटर आमी फुडल्या 2-4 दिसांक फायनल करता. मातशें बेगीन ठरया कित्याक 15 ऑगस्टा पयलीं मेंटेनन्स ग्रांट मेळटली. नवी स्कीम जी आसा ती 15 ऑगस्टाच्या पयलीं सगळ्या स्कुलांक सर्क्युलर वतले, जातून भितर आशिल्ल्या स्कुलांक सुद्दां एक्स्ट्रा बशी घेवपाक मेळटल्यो. मॅक्सिमम 3 नाल्यार 4 बशी नंबर ऑफ स्टुडंटा प्रमाणे प्रत्येक शाळेक मेळटल्यो. गव्हर्मेंट स्कुलांकूय 15 ऑगस्टाच्या पयलीं प्रॉमिस दिला त्या प्रमाणे वी आर इश्युईंग फ्लोटींग टेंडर्स. कारण प्रॉब्लेम कितें जाता, गव्हर्मेंट स्कुलाचे मेंटेनन्स सारकें पळयतलो कोणूच लक्ष दिवचो ना आनी मागीर ती वर्स 2 वर्सां गाडी पार पडटली. म्हणून आमी कितें केलां, तांकां भाड्याच्यो गाडयो आमी हें करतात. कदंबा जर करता जाल्यार कदंबाक दितले, पण सद्या कदंबा आय डोंट थिंक हॅज रीच दॅट स्टेज वेर दे कॅन प्रोवायड. सो वी आर कॉलिंग फॉर अ टेंडर, शॉर्ट टेंडर, वेर पीपल हू हॅव गॉट बसीस दे कॅन कोट फॉर दीस रूट. हे आसतलें ताका क्वॉलिफिकेशन आसतलें. वी वील टेक सम 200-300 नंबर्स एप्रूव आनी त्या भागांतल्या मनशाक त्या शाळेक लिंक करून दितले. सो दॅट दॅट स्कूल कॅन गेट दॅट फिडर हे available. Shri Michael Lobo. Speaker sir, the head of the department have to take permission if they want to use this Bal Rath for any competitions for the school. That I think they should be given free hand to use this because competition. A new scheme very clearly mentions that any activity carried out by the school, but not for any commercial activity. Now that activity includes स्कुलाची पिकनीक. आता आमी एक अनेक स्कुलाक अनेक प्रोग्राम दिता फॉर विच द स्कूल विल गिवन मनी पर चाइल्ड. इतले ते ठरपाचे दे कॅन कम टू द म्युझियम, दे कॅन गो टू सेंट्रल लायब्ररी, फ्रॉम सेंट्रल लायब्ररी टू द ओल्ड सेक्रेटरीएट म्युझियम जे करता थंयच्यान सायन्स सेंटरांच्यान कला अकॅडमीच्यान क्रॉस करून रेशमागो स्पोर्ट असो एक आमी सर्कीट भुरग्यांक तयार करूंक सोदता. ज्या खातीर तांकां खावपाक जेवपाक बी दितले, ताकाय ही वापरूं येता बशी. ह्यो बशी भुरग्यांच्या खंयच्याय कामा खातीर वापरूं येता, कमर्शियल यूज करपाक मेळच्यो ना. नो वन वील बी एबल टू गिव इट फॉर रेंट फॉर पर्पज ऑफ फाल्यां लग्नाक रेंटाक दी, खंयच्या टिचराचें लग्न सगळ्यांक घेवन वच. दॅट इज नॉट परमिटेड. इट इज फॉर द यूज ऑफ स्टुडंट्स ओनली. Transporting sports team. स्पोर्ट्स टीम हे ते सगळे भितर भुरगीं आसूंक जाय.
नाही शाळेत भितर that only. टीचर ज्यो पळय बरोबर वता त्यो सोडून